थोड्याकूच आम्ही जवळजवळ 100 सिनियर सिटीजनांची तपासणी करता. तर तुम्ही फाटी रावचे न्ही. जर ऑपरेशन दिलें जाल्यार ते पयशे मोडचे न्ही, कित्याक सोय उपलब्ध आसा. दुसरे तुमच्या घरान ल्हान भुरगीं आसा जाल्यार भुरग्यांची डॉक्टर आमचे डेली अवेलेबल आसा. गायनेक डॉक्टर बायलांक कितें बायलांचे प्रमाणाचे बायलांपणाचे कितें त्रास असले जाल्यार स्पेशल लेडीज डॉक्टर सोमार बुधवार आनी शुक्रार येता, कळ्ळें न्ही. आनी ती सोनोग्राफी सुद्दां बायलांची जाले करता, जनरल करिना, कळ्ळें न्ही. तेव्हा तुमकां सांगता आमचे कडेन सोनोग्राफी मशिनूय आसा नवीन सामकें, म्हणजे एक 36 लॅक्साचें मशीन आसा नवें इन्स्टॉल केल्लें. एक्सरे फॅसिलिटी आसा, कळ्ळें न्ही. दांतांचो डॉक्टर जे आतां पळय सिनियर सिटीजन दांत खूब जाणांचे पडटा, रिप्लेस करचे पडटा, दांत किडेता, कॅविटी असता. दांताचो डॉक्टर आमचो डेली आसा आनी आमचो दांताचो डॉक्टर आतां वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर इन गोवा आसा. 24 hours डॉक्टर्स असता, कळ्ळें न्ही. दुसरे तुमकां लागून आमी स्पेशली दोळ्यांचो डॉक्टर येता, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट येता. आनी नरेश बाबा सांगला त्या प्रमाणे 3 महिन्या पयलीं आमी कॅम्प घेतलो हांगा. तुमीच ह्या कॅम्प हांगा बशिल्ले सुद्दां थोडे मेंबर आशिल्ले ते आसता. आमी तयारी हांगा सगळी करून, म्हणजे मोतीबिंदू ऑपरेशनची सगळी डॉक्टरांनी तयारी पूर्व तयारी करून आमी म्हजे दिसताना ऑपरेशनाकूय व्हेले फोंड्या आनी 7 ऑपरेशनां करून सुद्दां हाडली. कॅम्प आयोजीत करपा खातीर तयारी केल्ली आनी कितले फावटी आमी अशे संपर्क करून डॉक्टर अवेलेबिलिटी पळयली. तशे ऑर्थोपॅडीक डॉक्टर्स जे आसात तांचे प्रमाण कमी आशिल्ले कारणान आमकां अवेलेबल जालें ना आनी त्या खातीर मातसो कळाव जालो, उशीर जालो आनी त्या खातीर हो आयज कॅम्प घडून येता.